एफडीएक आणि आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांक हांवें आदेश दिला की तुमी ते चेक करा म्हणून, कित्याक भायल्यान येता त्या नुस्त्याक चड करून वापरता, कित्याक स्थानीक जें नुस्तें आसता तें ताजें आसता चड करून, पूण जें भायलें येता नुस्तें तातूंत भितर हे पेस्टिसायड आसता तशें आमकां कंप्लेंट आयिल्लें आसा. तें जर गोंयकारपण राखतले हरशीं मनशाच्यो डेड बॉडी आनी ऑर्गन तिगोवन दवरूंक मॉर्ग आनी लॅबांनी वापरतात ते फॉर्मेलिन नुस्त्याक मारून लोकांच्या पोटात दमो, श्वासाचे, कातीचे रोग धरून ट्युमर ते कॅन्सरा मेरेन दुयेंसां ह्या फॉर्मेलिनाचो परिणाम. आनी नुस्तेमार मंत्री गोंयकारपण म्हूण बरें, ताजें आनी सवाय नुस्त्याच्यो गजाली करता. लोकांक हायजिनीक नुस्तें दिवपाची गरज आसा आनी हें पळोवपाक आमी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांक आनी म्हज्या फिशरीजच्या अधिकाऱ्यांक दोगांनी मेळून तुमी इन्स्पेक्शन करा अशें आदेश दिल्ले आसा. म्हणून आतां हांव फिशरीज मिनिस्टर ह्या नात्यान म्हजें कर्तव्य ठरता की जर आमी लोकांक बरें दितले, कित्याक गोंयकाराचें मुख्य अन्न म्हणटा तें फीश करी रायस हें आसा. वर्सा फाटीं फिशरीज मंत्रालयाच्या कानार पाविल्लो हो इनपूट आनी अजुनूय असल्या कॅन्सरस फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याची गोंयच्या मार्केटांनी सर्रास होलसेल विक्री. ह्या लॉबींचेर हात घालपाचो सोडून सरकार धरून आरोग्य आनी नुस्तेमारी मंत्रालयाची सपशेल शरणागती.